गोंयांतल्या खेळां मळाचेर आयज जी मरकळ आयल्या ती पयस करपाक शाळेंतल्या शिक्षकांनी नदर दवरपाची गरज आसा। खेळां विशीं गोंयच्या फुडारा संदर्भात खेळां मंत्री गोविंद गावडेन सरकारी प्रशिक्षक आनी पीई शिक्षकां बरोबर फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरांत संवाद साधलो। RDX खातीर फोंडेच्यान विदिता प्रभू। गोंयांतल्या खेळ मळाचेर आज जी मरकळ जी आयिल्ली आसा किंवा ज्या तरेन आमच्या माणकुल्या भुरग्यांक ज्या तरेन आज उर्बा मेळपाक जाय, तांकां मोटिवेशन मेळपाक जाय, ज्या तरेन तांच्या फाटीचेर आज शाबासकेची थाप दिवपाक जाय, ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आनी गोंयचो स्पोर्ट्सा भितर विजन डॉक्युमेंट कसो आसचो त्या दृश्टिकोनांतल्यान आज तांकां सगळ्योच काही गोष्टी एक्सप्लेन आमी केल्ल्यो आसा। म्हज्या माहिती प्रमाणे ज्या वेळार हांव इंटरेक्शन तांचे कडेन करतालो त्या वेळाचेर आमी 5वी, 6वी, 7वी, 8वी, 9वी, 10वी पर्यंत किंवा 12वी पर्यंत भुरग्यांक आमी मोल्ड करपाची बीपीएड टिचर्स प्रयत्न करतात। पूण आमकां खरें जर टॅलंट जर टॅपअप जर करपाक जर जाय जाल्यार आमकां शाळेंत पावपाची आज गरज आसा। दुसरी, तिसरी, चवथी ह्या वर्गा कडेन लक्ष दिवप हें तितलेंच गरज आसा। I have shouldered the responsibility on all the BPED teachers. तुम्ही तुमच्या सराउंडिंग भितर जितल्यो प्रायमरी स्कूल्स जी आसात त्या प्रायमरी स्कुल्साचे टीचर्स जे आसात ती भुरगीं मैदानाचेर खेळटात त्या भुरग्यां कडेन लक्ष दियात, तांकां मुखार वचपा खातीर आनी तांकां स्पोर्ट्सा विशीं इंट्रस्ट क्रिएट करात। कारण बरेचशा विद्यार्थ्यां भितर, बरेचशा भुरग्यां भितर स्पोर्ट्स जो टॅलंट जो आसा तो इनबॉर्न आसता, पूण तेज्या वेळाचेर ताका मोल्ड जावपाक जाय, ताजो मायंडसेट जो मोल्ड जावपाक जाय तो जायना। आमचो विजन कितें आसा, आमचो गोल जो कितें आसा, भुरग्यांच्या फिजिकल फिटनेसा संदर्भात नॉट ओन्ली द स्पोर्ट्स बट जो आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांचो जो एक नारो जो आसा फिट इंडिया मुवमेंट, खेलो इंडिया, हे जे गेम्स जे आसात त्या गेमा भितर आमकां ह्या भुरग्यांचो उदरनिर्वाह करपाक मेळटा, तांकां जो तांचे भितर जे पोटेन्शियल जे आसा ते योग्य वेळाचेर, योग्य काळाचेर आमकां आज सोदून काडप हें तितलेंच गरजेचें आसा। बरेचशे डिपार्टमेंट जे आसा आनी तांचे भितर जे टीचर्स जे आसात थोडेशे कोऑर्डिनेशन्स ना, तांकां हांवें तुमचे मत कितें आसा, डिफिकल्टीज आसात ह्यो संदर्भात इन रिटर्न आणि बरेचशा जाणांनी वेगळे हायर सेकंडरी म्हणू नाका, एडेड हायस्कुलाचे टीचर्स म्हणू नाका आणि आमचे गव्हर्नमेंट हायस्कुलाचे टीचर्स म्हणू नाका, ह्या सगळ्यांक आपापले विशय, विचार आणि इश्यूज तांच्यांनी आज आमच्या मुखार मांडिल्ले आसात। जोपर्यंत डाऊनलाईन जो आसा, कारण हांव सातत्यान पळयना शिक्षक हो जो आसा तो आमचो सगळे सब्जेक्टांचे शिक्षक आसूं किंवा शारिरीक शिक्षक आसूं, ह्या त्या भुरग्याक एक मोल्ड करपाचो, ताजो मायंडसेट तयार करपा खातीर खूब ताजो रोल महत्व आसता। बरेचशे जाण टीचर्स जे आसात, शारिरीक शिक्षक जे आसात, तांचे थोड्यांनी फक्त सॅलरी खातीर न पळयता किंवा आपल्याक आज हांगसर सुटी मेळिल्ली आसा त्या सुटयेचे पुरते मर्यादित न रावता तुम्ही सातत्यान स्कुलान आनी ह्या भुरग्यां कडेन लक्ष दिवपाक जाय ह्या संदर्भात हांवें सगळे आज शारिरीक शिक्षकांक हांवें सांगिल्लें आसा। आनी दे हॅव एश्युअर्ड मी की ज्या वेळाचेर स्कूल जवळ 365 डेया पैकी 200 दीस स्कुलां चलता आनी त्या 200 दिसां भितर खेळ आणि जो क्युरिक्युलम जो सिलेबस जो आसता तो कोऑर्डिनेट जावपाक शकता।